गीत गाऊया. A14 पानाचो अंक 7, A14 पेज 7. मोच्या उगडासा कोरा ही जेजूची आज्ञा मानू त्यानो पुढे सोरा मीच भेटूंक मोठी दोड करू त्यानो पुढे सोरा मीच भेटूंक मोठी दोड करू यादीक सेवक भितर सरता युगात दिवया गायन करू मिसाबेदे माझी जाया ल्हान व्हड पातकाची दवरू मिसाबेदे माझी जाया ल्हान व्हड पातकाची दवरू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिवस दिवं. तुमकां कृपा दिवं फादर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा कुरड्या फारिजेवा कोप पयले भितरल्यान नितळ कर तवळ ते भयल्यांनी नितळ जातले. दांबाची जीवित सोडून अ लाईफ ऑफ हिपॉक्रेसी सोडून न्यायनीत दयामया आनी विश्वासाचे जिवीत जियोंक जेजू आमकां आपयता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सगळी म्हणया, हांव पातकी सोर पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत दांतांक वारमारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं भावार्थ्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. तूं फर्मयताय ताचो मोग करूंक आनी तूं बसायताय ताची आशा धरूंक. तुजे परजेक फावो कर. अशें ह्या
अथीर संवसारांत आमी जियेताना जंय खरो संतोष आसा थंय आमची काळजां थीर करूंक दवरूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. भाग्योन पावलून तेसोलोनिकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताच्या भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगूंक कोणें बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपोवंक दिवं नाकात. वो तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणेच कशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगटलोल्या शुभ वर्तमाना उदेशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटच भाव भयणींनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयतल्यान त्यो रिती चाली गोड दवरात. कूट जेजू क्रिस्ता आमचो सोबी आमी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बोरवासो दिला. तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजाक धीर दिवंक आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोड करूं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो. सर्वेस्पराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जाला. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवड. आमचो जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सोर सगलो आनंद भोगूं उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गुणगुण. आमचो जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाल जमीन बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. आमचो जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजाची करूंक जोडटी परमेस्वर पळे येता. आमचो जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असू. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. सांत माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळे, हाय तुमका शास्त्र्यानू आनी फारिजेवानू, कपट्यानू, वडतल्या वाचो, शेपीचो आनी जिऱ्याचो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयामया आनी विस्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंक जाय आसल्ल्यो संगती, पूण तोय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या कुरड्यानू किमस तुमी गाळतात, पूण करे सगळेच गिळतात. हाय तुमकां शास्त्र्यानू आनी फारिजेवानू आनी कपट्यानू, कोपा आनी ताटा तुमी भयल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुरड्या फारिजेवा, कोप पयले भितरल्यान नितळ कर, तवळ ते भयल्यांनी नितळ जायत. सोम्याचे शुभवर्तमान. वाखाणी तुका ख्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेजू क्रिस्त परतून येतलो हे सत तस्लोनिकारामध्ये एक खूब गडबड या गोंधळ सृष्टी करता. सोम्याचो दीस, द डे ऑफ द लॉर्ड, मनसुबीचो दीस, द जजमेंट डे, आणि संसार अंत जावचो दीस, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, खूब लागीं पावला म्हूण तस्लोनिकारा चिंतून आसले. आणि ह्या गडबडीक, ह्या गोंधळाक सांत पावलोच दोशी या कारण म्हूण तांणी ठरयल्लें. पूण ह्या गडबडीची जबाबदारी सांत पावल घेना. बदलाक सांत पावल तांकां सांगता, तुमी क्रिस्ती सिद्धांता ह्या तत्वां सांबाळून जियेयात. जर तर तुमी जेजू वेगीच येतलो म्हूण भरवसो दवरतात, तर त्या भरवशा प्रमाणे जियेया म्हणटा. गीत गाऊया. C1 पानाचो 28, C1 पेज 28. आमचे दोन हात उभारू, सगळेच पोराक भेटूया. आमचे डोळे उभारू, देवा वार पळोवया. आमचे काळीज उभारू, देवा काळजाक मेळोवया.
मोगाचा कोसा आमचो मोग ओपुया सोन्या तुझ्या कोरेपणा आता उण्या सोऱ्या दाना साथी रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काळा पिना म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पुरा एकेच बोली वरवीं तुवें एक आपणायलेली परजा तूं करून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ते सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सर्वनार आनी तारोक जावन तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवारी थावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कश्ट मरणाचेर जायत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाडली आनी तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापी केलें. देखून देवदूता आनी समेस्त संता भक्ता सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी एका स्थळान गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गीम. सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गीम. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून धोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कश्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ. सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता. तितले फावटी
तूं परत येयसर तुझें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आशेलियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगात संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेलेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकळुतीन अंतरलेल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशी भाग्यवंत आमकार मरे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवेदारा बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येणेक भरवशान अत्रेंतल्यांक आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जेयताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटा. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरसिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदेंच दिवनाका. आमेन. गीत गावया D4 पानाचो अंक 49, D4 पेज 49. Kalis moje, kadi enyam tuja, rakun rauta dispoti, menu mogat moja, ashita kalis moje, swadi enyam tuja, rakun rauta dispoti, menu mogat moja, tane na tuja rokta, Jesu kalis moje, kusa tuja makazo, iklet hawe makje, tane la tuja rokta, Jesu kalis moje. तुझ्या माकाजो इतलेच हांवें मागचें. एक मोठो काळीज म्हजें खाला करी नाका, ये जेजू म्हज्या दिव्या तुका सोदी म्हाका. एक मोठो काळीज म्हजें खाला करी नाका, हे जेजू म्हज्या दिव्या तुका सोदी म्हाका. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुजे काकळुतीचे वखद म्हाका पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तसली जावच्याक
आमकां तुज्या मोगान थीर आनी हुरबेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोदकार. सांत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे सगळी म्हणया. सांत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नाव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमे व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या दिना खातीर संतोषान आमी बापाक दिवासतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ऑत्रेक बापाक मानतात नसले जाल्यार तुजे विनोदीन शांती पावय म्हूण मागता. आनी सगळ्यांपासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागणता. आमेन. गीत गाऊया. F20 पानाचो अंक 90 आणि 5. F20 पेज 95. Jesus,